पोस्टान म्हापशें पालिकेक पोस्टल एनव्हलपाचेर पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे चित्र छापपाचे प्रपोजल दिला। चवथ, दिवाळी आनी नातला वेळार नवे टॅक्सी स्टँडावेल्यो गोवा, पुणे, मुंबई लायनीच्यो बसी नव्या बस स्टँडार व्हरच्यो आनी त्या रिकाम्या जाग्यार माटोळी आनी फोग वाल्यांक बसपाक दिवचे असो एक थाराव पालिकेच्या बसकेत आयला। बरोच बोवाळ जाले उपरांत दोनूय थाराव पास जाले। नगरपालिकेची सर्वसाधारण बैठक ऑर्डिनरी काउन्सिल मीटिंग संपन्न झाली। सगळे काउन्सिलर उपस्थित असले आणि जे विषय चर्चे केल्ले एक प्रमुख विषय आसलो म्हणजे एक पोस्टल डिपार्टमेंटान आमकां एक प्रपोजल दिल्ले की ही जी नवीन वास्तू आसा म्हणजे आता ही जी आमी हांगासर रिसंटली शिफ्ट जाल्या आनी ही हेरिटेज बिल्डिंग ती पोर्तुगीजच्या टायमार हांगासर ते पोर्तुगीजचे सोल्जर्स बी राव तेंचे ते बॅरेक कशें आसले आनी ते पालनचो त्रॉप म्हणून ताका म्हणटाले ह्या वास्तूक। मागीर तितून सेंट मेरी स्कूलचे कामकाज चलतालें आनी आतां सारकी रेनोवेट करून म्युनिसिपालिटी आपलें ऑफिस म्हणून हांगासर शिफ्ट जाल्या। ह्या बिल्डिंगेक एक ऐतिहासीक वारसो आसा। सो पोस्ट डिपार्टमेंटान आमचे कडेन एक प्रपोजल दिला जेणे करून ह्या बिल्डिंगेचे तो एक प्रपोजल जर एक्सेप्ट जर आमी केल्लो तो आयच्या मिटिंगेन सगळ्यांनी एकमतान तो पास केलो की ह्या बिल्डिंगेचे चित्र घालून स्पेशल कवर म्हणजे एनवलप्स कशी डिझायनर एनवलप्स जेचेर ह्या बिल्डिंगेचो ते वॉटरमार्क आसतलो म्हणजे बिल्डिंगेचें चित्र तेजेर येतलें आनी तो एक संग्रहीत कसो तो एक आयटम कसो जातलो। ऑल्सो त्यांच्या सर्क्युलेशनान तो एक ऐतिहासीक कसो एक आमचो हे मेळ्ळो तांकां म्हणजे खूब फावटी अशें जाता की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्पेशल स्टॅम्प रिलीज करता इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटीजच्या यादीन फ्रीडम फायटर म्हणा किंवा मोठे लिडर तशाच पद्दतीन ही एक प्रिविलेज ही सर्वसाधारण कोणाक अशी फावो जायना पण पोस्टान विचार केलो की अशा पद्धतीचो एक हे करूं येता। ताच्या मिटिंगेन सगळ्यांनी एकमतांनी ताका मान्यता दिली। हे तिनूय जे सण येता त्या तिनूय सणाच्या दिसांनी म्हणजे चतुर्थीच्या 4 दिसां पयलीं एंडिंग विथ अनंत चतुर्दशी असो 15 दिसाचो पिरियड तसोच दिवाळीच्या पयलीं 4 दीस गोईंग अप टू से भाऊबीज म्हणजे टोटल 8 दिसाचो पिरियड स्टार्टिंग 4 days बिफोर दिवाळी आनी क्रिसमसचो पिरियड 20 डिसेंबर ते 2 जानेवारी असे 3 जे कार्यकाल आसात 3 डिफरंट टायम पिरियड्स 15, 8 आणि ते एक 12 दीस 12-13 दीस ह्या पिरियडे खातीर बॉम्बेच्यो बसीस ज्यो ऑपोजीट टॅक्सी स्टँड आराम सोडाच्या समोर ज्यो बॉम्बे बसीस थांबता वचणाऱ्यो किंवा येणाऱ्यो इंटरस्टेट बसीस तांकां शिफ्ट करून नवीन बस स्टँडाच्या जाग्याचेर व्हरपाचे। फाटल्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली फाटल्या क्रिसमसच्या टायमार असो प्रयोग केल्लो आनी ताका सगळ्यांचो लोकांचो उत्स्फूर्त पाठिंबो मेळ्ळो बरो पॉझिटिव्ह ताका एक आमकां फिडबॅक येयल्लो की हे बरें जालें म्हणून। तशाच पद्दतीन एक पॉलिसी डिसिजन मागीर तो टायम येयलो की मागीर धांवपळ करून कितें करुया बी तशें ना। हेच्या फुडें चतुर्थीचे ते 15 दीस दिवाळीचे 8 दीस आनी क्रिसमसचे ते 13 दीस ह्या पिरियडाक डायरेक्ट ते बसीस थंय वयतल्यो। तो जागो जो खाली जातलो ते शिफ्टिंग जाल्या कारणान त्या जाग्याचेर दुसरो जो विशय आसा जे कंजेशन जाता आनी सेफ्टी पॉयंट हितूनसून जो धोकादायक परिस्थिती येता ते फायर क्रॅकर स्टॉल्स सो अशा पद्दतीचे टेम्पररी स्टॉल्स त्या पिरियडाकूच जे येता रिक्वेस्ट करपाक आमकां घालपाक दी म्हणून तो जागो जो मेळटलो उपलब्ध जातलो बसीस थंयसून हालयल्या कारणान त्या जाग्याचेर अशे स्टॉल्स घालपाक दिले वयतले ते 15, 8 आनी ते 13 दिसां खातीर डेकोरेटिव्ह आयटम आसतले किंवा फायर क्रॅकर आसतले जेणे करून बाजारांचे कंजेशन कमी जालें आनी सुटसुटीत एका लायनीन सगळे येयले। इन केस कितें मिसॅप बी जालो जाल्यार थंयसर एक्सेसिबिलिटी थंयसर बरी आसा मोठो रस्तो आसा कितें समज दुर्घटना जाली फायर ब्रिगेडाक बी मार्केटान वयपाक जी अडचण जाता ती थंय जावची ना। सो हो एक निर्णय जाला। वाड्या तळ्याकडेन टायराच्या दुकानाक 2 फावट उजो लागलो। पयली फातोडेर उपरांत सकाळी 9 मानव टायर्साक खंय 10 लाखांचो फटको बसला। बुधवारा फातोडेर उजो लागले उपरांत फायर ब्रिगेड उजो पालोवन गेली। दुकानवालोय दुकान बंद करून घरा गेलो।
परत सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाला आसुये म्हूण दुबाव. सकाळी परत उजो लागलो तेन्ना लाखांचे टायर आनी मशिनरी काबार जाली. ही आतां आमी एट प्रेझेंटली आतां सेकंड टायम. फर्स्ट टायम हांगा कॉल येयले 6:15 6:50 सो तेन्ना आमी येवन इमिजिएटली येवन एक बारीकशा कोनराक उजो पेटलेलो तो आमी रोखडोच 10 मिनटांनी पावयल्लो आनी क्लियरली हेका ओनराक सांगलेलें इलेक्ट्रिशनाक कॉन्टेक्ट कर आनी मागीर तुजे खातें क्लियर कर म्हणून. पूण मागीर आमकां परत सेकंड टायम परत 8:15 कॉल येयले. त्यो दोनूय फावट रनिंग कॉलर. ओनर कोणेंच सांगना. स्टेशनार येवन कोण संतोष म्हणून त्या मनशान सांगला आमकां उजो पेटला म्हणून. सेकंड टायम जेन्ना येयलो तेन्ना तो व्हडलो उजो जालो. सो ताका लागून आमकां बॅकअप मागचें पडलें. आमी दोनूय गाडयो टर्न आवट केल्यो गोवा शिपयार्ड MPT बिकॉज इट्स अ टायर शॉप एंड टायर इज इन्वॉल्व इन द फायर. मोर कुलिंग इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. कुलिंग वॉटर इज रिक्वायर्ड. ताका लागून आमी उजो मारून सगळें फूल कुलिंग केलें. पूण येयलो तेन्ना भितर सगळे टायर्स न्हू दॅट इज रबर. रबराक जेन्ना उजो पेटटा तो सगळ्याकूच स्प्रेड जाता रोखडो. अमाउंट कितलो आसलो? अमाउंट एस्टिमेट करूंक ना कित्याक ओनरान आमकां सांगना. सगळेंच न्यू आनी ओनर कितें म्हणटा की ही हॅड परचेस्ड अ स्टॉक ऑफ अराउंड 10 lakhs. पूण अजून पासून एक्झॅक्ट एस्टिमेट करूंक ना. 6:30 अशें वयले म्हाजे वयर फ्लॅटान कोण हांगा कोण रावता तेंच्यांनी वचून तांकां कंप्लेंट केली आनी म्हाका फोन मारलो. सकाळीं हांव येयलो तेन्ना बारीकसो उजो लागलेलो. फायर ब्रिगेडवाले पावलेले हांव येयले तेजे पयलीं आनी तेंच्यांनी तें शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून कितें तरी पालयलो आनी म्हणपाक लागले एक अर्द वर एक वर एफर्ट घातले. तेंच्यांनी सगळें केलें. थोडें सामान भायर काडलें. लॅपटॉप म्हजो भायर काडलो. तेन्ना टायराक एक सुद्दां टायराक उजो लागो नासलो. हांव गेलो आनी एक अर्दे वर 45 मिनटान परत म्हाका फोन येयलो आतां परत व्हडलो उजो लागलो म्हणून. आय डोंट नो कितें जालें तें. आतां म्हणटा परत शॉर्ट सर्कीट जाली म्हणून. पण मेन लायन बी सगळें आमी सकाळींच बंद केल्ली. तेजे उपरांत आमी ताका आनी ऑन करूंक ना. सामान कितलें? स्टॉक आसलेलो 12-13 लाखाचो. भारतांतल्या 1038 गावांनी उदकाच्या पातळेचो अभ्यास करून ती वाडोवंक केंद्र सरकारान जल क्रांती अभियान सुरू केलां. गोंयांत 70 आनी केपें तालुक्यांत ह्या स्किमी खाला 2 गांव घेतल्यात. गोंयचे WRD खातें ही मोहीम यशस्वी करतले म्हूण WRDचो एडिशनल चीफ इंजिनियर प्रेमनाथ कामत उलयलो. जलक्रांती येवजणे खाला वाळपय शेतकारांक एका दिसाची ट्रेनिंग दिली. तातूंत एक विलेज सिलेक्ट केल्या जी विलेजींत कांय उदकूच येना. सामकी स्कार्सिटी आसता. ताका त्या विलेजीक सरप्लस करप सुजलम सुफलम करप आनी त्या विलेजीक तांणी जलग्राम म्हणटा नांव दिलें आसा. सो असो हो कन्सेप्ट आसा. सो हें करता आसतना हो देशभर कार्यक्रम मिनिस्ट्री वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान देशभर कार्यक्रम राबयल्लो आसा वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांत सुद्दां. आनी आमचे गोंयांत हो कार्यक्रम आतां राबयल्लो आसा. गोंयांत आमची खूब खबर आसा की फातोर्डा ग्रामपंचायतीन एक 3 विलेजी कंबायन करून एक विलेज केली आसा. तशेंच तुजे केपें तालुक्यांत मोलवार जिल्ला हांगा केल्लें आसा. एक विलेज सिलेक्ट केली आसा. थंय तरेतरेचे प्रोग्राम जल वाडोवपाचो प्रोग्राम केलो आसा. हो मिनिस्ट्री वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान टोटल 1038 अश्यो विलेजीस सिलेक्ट केल्ले आसा. टोटल ओवरऑल इंडियेन तातूंत भितर आमच्यो येता विलेजी. 70 खोतोडे पंचायत वाठारांतल्या गांवांनी शेतकी खात्याचो सल्लो घेवन जे प्रमाण उदक जाय ताची व्यवस्था खंय WRD खातें करतलें. आमी जलग्राम एरिया सिलेक्ट करतना विलेज सिलेक्ट करतना कितें आसा ते गांवांनी उदकाची सोर्स कितके आसा आनी कितले कमांड एरिया आसा शेतां कितले आहा हेजे डिफरन्स चड. खंयचे गांवां ते गांवांत आतां 100 हेक्टर जमीन आसा बट उदकाची सोय कांय ना. थंय ग्रावंड वॉटर कमी मेळटा आनी तरी बंधारे वगैरे कांयच ना. सो कमीच कमी उदक आहा तेंचे कडेन. ताका लागून ते कमी उदकांनी तेमी कितें तरी शेती करपाक जाय. ताका लागून काजूचो पीक वगैरे तांकां तेमी म्हत्व दिल्ले कडेन आसा. कमी पाणी येतलें म्हणून आमी आतां सायंटिफिकली डिरायव करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी सांगतलें आमकां की खंयच्या टायपाची क्रॉप केलें जाल्यार खंयचे मायक्रो इरिगेशन जावं स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्रीप इरिगेशन असले मेथड लावन आमी जास्तीत जास्त कमांड एरिया ब्रिंग इन टू इरिगेशन कमांड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटन खात्यान फाटलीच शॅक पॉलिसी ह्या वर्सा चालीक लावपाचें थारायला. 15 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज मागून लॉटरी घालतले म्हूण पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार उलयला. नव्या टुरिस्ट सिजनाचे पयले चार्टर्ड विमान 2 ऑक्टोबराक येता. बुकींग पळयल्यार पोरू परस चार्टर्ड विमानां 30% वाडटली म्हूण मंत्री उलयता. हॉट एअर बलून, सी प्लेन आनी एम्फिबियन व्हेइकलाची फायल खंय केंद्र सरकारान पास केल्या. गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटान जी गेल्या 3 वर्सां खातीर आमी शॅक पॉलिसी दिल्ली तीच पॉलिसी परत एडॉप्ट करप अशें म्हणून सरकारान डिसिजन घेतलेलें आसा आनी फायल मूव जाल्लें आसा.
फायल पास जाल्ली आसा आनी येता त्या शुक्रारा दिसा प्रपोजल आसा हो प्रपोजल आमी कॅबिनेटाक घालपाचे आसा आनी कॅबिनेटाक घातल्या नंतर एप्रुवल घेतल्या नंतर बातकामेर 15 ऑक्टोबर पर्यंत तांचो जे ड्रॉ काडटा त्या खातीर एप्लिकेशनां मागयता ती एप्लिकेशनां आमी मागयतले आनी ड्रॉ काडून तांकां डिमार्केट करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आतां मेळटली ती 3 वर्सां खातीर मेळटली ही फुडल्या 3 वर्सां खातीर शेक पॉलिसी आसा आनी ड्रॉ काडले वता पळय जेन्ना कोणाक लक्की मेळटले तांकां फुडले 3 वर्सां ते शेक घालतले ऑपरेट करतले. व्हॉट हॅपन आमी 2 म्हयन्या पयलीं एक शेक जे ऑपरेट करपी आहा पळय त्या सगळ्या आनी डिपार्टमेंटाचे लोक आनी ह्या ट्रेडान आसलेल्या लोकांची आमी एक मिटींग घेतलेली. ओके. दुसऱ्या विशयाचेर मिटींग घेतलेली. त्या वेळार हो विशय आमचे नॉर्थ गोवा शेक ओनर साउथ गोवा शेक ओनर हेंच्या दोगां वांगडा आमी डिस्कशन केल्लें आनी दे वे व्हेरी मच हॅपी अबाउट द लास्ट 3 इयर्स जी एकूच पॉलिसी केल्ली पळय तेका लागून ते हॅपी आसले. तेंच्यानी आयकून घेतलें आनी ऑन बेज ऑन लास्ट इयर्स पॉलिसी आमी ती पॉलिसी घेवन फुडें वता. सेंट्रल सरकारान जी फायल जी पेंडींग आसल्यो सी प्लेन आनी आपल्यो एम्फिबियस व्हेहिकल आसले पळय ते एम्फिबियस व्हेहिकल सी प्लेन आनी हॉट एअर बलून हे तिनूय सादारण ते ऑक्टोबरच्या नंतर जो 15 ऑक्टोबराक आपलो टुरिस्ट सीझन जो स्टार्ट जाता त्या टुरिस्ट सीझनाक आमी ह्यो तिनूय एक्टिविटी चालू करता आनी ताज्या बरोबर सांगपाक म्हाका एक उमेद भोगता की सादारणपणे 12 ते 15 तारीख पर्यंत आमचें हें येतालें चार्टर्ड येतालें पूण आतां जी खबर मेळ्ळ्या आयज खबर जी मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे पयलें चार्टर्ड जें आसा पळय हें 2 तारखेर येता. 2 ऑक्टोबराच्यान पयलें चार्टर्ड येता आनी ट्रेडा कडसून जी म्हायती मेळ्ळ्या किंवा फीडबॅक मेळ्ळा तेंच्या हेज्या प्रमाणे सादारणपणे ह्या वर्सा 30% चार्टर्ड वाडोवन येतले. ओके. इतके बुकींग आहा तेंचे कडेन. घेऊया एक ब्रेक.